आज आमचे मामलादार ऑफिसां फिशींग रायट्स पाली तोडे शेतकार असोसिएशनाचे ऑक्शन जे लास्ट टायम 18 डिसेंबर 2024 जाल्लें आमचे पाली ते कितें जालें ते एज पर रुलान बसना जालें ते कमिटीन घेवपा जायना आनी ताका लागून ते मामलादारान तें कॅन्सील केलें नाल्यान एवॉयड केलें आनी नाल्यान एवॉयड करतकच तेणी नोटीस काडली की आज 12:30 वरांचें हिंग ऑक्शन आहा मामलादार ऑफिसान आनी सो आमी आमची कमिटी सगळी येयली आनी ते दुसरे जे बीट करपाचे ते येयले आनी आज बरें ऑक्शन आमचें बीट जालें आमचो बाब विनोद सतरकार म्हटल्यार बीट केलें आनी 80,500 लास्ट टायमाक गेल्ले तेजे भाशेन आतां बीट जाला पाली तोडें असोसिएशन आनी हांव काळजांतल्यान देवळकर म्हणटा आमच्या मामलादाराक मिस्टर प्रविंजय पंडीत ताणें आमकां बरे भाशेन रुल्स न्हू एक्सप्लेन केले आतां हांव म्हगेले 3 टर्म जाले पूण आमकां इतले रुल्स न्हू कांय खबर नासले पयले आतां जे न्यू सर्क्युलर येयले न्यू चेंजीस कितें जाला ताणें आमकां सगळे कमिटी एकल्या एक प्रत्येक मनशाक न्हू सगळे रुल्स दिले आनी ओतून कितें आमचें ऑडिट रिपोर्ट आनी कितें जाय 20% आमी गोवोरमेंटा खारी करपा जाय सगळे रुल्स आमी ताका दाखयले ताका लागून आमी काळजांतल्यान मामलादार देवळकर म्हणटा कित्याक ताणें आमकां बरो एडवायस दिलो आनी मुखार म्हाका आमची कमिटी आमी आतां जायते नॉलेज मेळ्ळी सो आमी मुखार आमी बरे भाशेन काम करतले आनी त्या मामलादाराक कितें आमी दिवपा जाय रिपोर्ट तो आमी रेगुलर रिपोर्ट दितले. आज ऑक्शन केलेलें आमी स्लूइस गेट मानशेचें ऑक्शन फॉर द इयर 2025 पाले तोलेम शेतकार टेनंट असोसिएशन वेलसाव पाले आनी तातूंत ऑप्शन अमावंट 80,500 रुपीज ती पावणी हायेस्ट बिडरान घेतली सो वी हॅव अलॉटेड दॅट ऑप्शन टू द हायेस्ट बिडर फॉर द इयर 2025 लीज पिरियड आसा ताची 16 मार्च टील 31 डिसेंबर 2025. सो हाजे पयलीं बी ऑप्शन जाल्लें म्हणजे हय एज पर रूल 8 clause 1 ऑफ एग्रीकल्चर टेनन्सी डिस्चार्ज ऑफ जॉयंट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ टेनंट्स रूल 1975 ते ऑप्शन ऑफ फिशींग रायट्स आर कंडक्टेड एवरी इयर in the 3rd week of December. So ह्याचेंय ऑक्शन आमी 3rd week of December केलेले. I deputed my staff as a representative to supervise the auction. These auctions are conducted by the managing committee of tenant association. So that auction was conducted in the village, concerned village, and chairman had conducted the auction and he himself had bid it. And ताणेच ऑक्शन घेतलेलें, which is not as per rules because chairman is conducting the auction of Swiss Gate, and he, since no bidders were there, he himself bid it. Actually, as per rule, he should have adjourned that auction proceeding since there were no bidders. But auction he himself had taken. Then I had received a report from the Awal Gargun of this office that auction was not conducted as per the rules in force. So then thereafter I had issued an order declaring that auction as null and void, and I directed the chairman to conduct a fresh auction.